येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ईडीसी पाटो वाठारांतले रस्ते गरम करतात तकली. फोन आणि फोनकुला पळोवन दिसता जावन गेला एखाद्रे झूज. राज्यपाल दाखोवपाक लागला संवेदनशीलताय. वृद्धाश्रमा बराबरच चिखलेच्या हॉस्पिटलाकय दिली भेट. गोंयान उलगलो मान्सून 26 वेर घेतलो भारतांतल्यान माघार. तरीकय 2 दीस जोगलावणी आणि गडगडाची शक्यताय. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ईडीसी पाटो ही गोंयांतली मुखेल वेवसायीक सुवात. हांगा सरकारी तशेंच खाजगी कार्यालयां आनी कोर्टय आसा. अशें आसूनय ह्या वाठारांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय मात पळोवपा सारकी ना. गोवा 365 गोंयच्या रस्त्यांचो विशय लावन धरिल्लो. विरोधी पक्षानय रस्त्यांचेर आवाज काडिल्लो. निमणे कडेन सरकाराक जाग आयली आनी रस्ते दुरुस्तीचें काम नेटान चालू केलां. ईडीसी ही वेवसायीक संस्था आनी वेवसाया बगर सरकारा कडेन पयशे येवचे नात. अशें आसूनय हे वेवसायीक सुवाती कडेन सरकार सावत्र आवय प्रमाण कित्याक वागता काय? हो वेवसाया खातीर चुकीचो संदेश तर न्ही. गोवा 365 खातीर पाट्यावेल्यान इर्शाद शेख. इंधनाचे दर वाडत आसात. लोक बेजारल्यात. लोक पंपवाल्यां कडेन हुज्जत घालपाक लागल्यात. विरोधकांनी हाच्या आदी आंदोलनां केली. पेट्रोल पंपवाले लुकसाण सोसून हो वेवसाय चलयतात. फाल्यां प्रकरण हातीभायर गेले जाल्यार लोकच कित्याक पंपवाले आंदोलन करपाक शकतात. अखिल गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशीन संभाव्य परिस्थिती सांगल्या. आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार क्रूड तेलाचे दर वाडल्यात. ताका लागून भारतांतली व राज्यांतली इंधन दरवाड जाता हें आतां सर्वसामान्य जालां. गोंयांत पेट्रोलाचें मोल 104 रुपया 45 पयशांचेर जाल्यार डिझल 100 रुपया 93 पयशांचेर पावलां. फाटले 5-6 दीस जाले 30 ते 35 पयशांनी दिसपट्टी वाड जायत आसा. कारण आमी अजून वॅट सिस्टमांत आसात. पेट्रोल GST खाला आयिल्लें जाल्यार मोलांत उणाव दिसून येवपाचो, पूण तशें जाल्लें दिसना. आयकयात परेश जोशीक. प्रायस कित्याक वाडटा हें सगळ्यांक कारण खबर आसा. प्रायस वाडटा बिकॉज आमचो प्रायस क्रूड ऑयलीचे प्रायस वाडपाक लागले. इंटरनॅशनली क्रूड ऑयलीचे पयशे प्रायसीस मदीं जर मातशे स्टेबल जाल्ले, स्टेडी आशिल्ले, पूण आतां डे टू डे इतले वाडपाक लागल्या की तुमी जर पळयशात जाल्यार गेल्या 5 ते 6 दिसांनी डेली 35 पयशे आमचे 30 ते 35 पयशे पेट्रोल आनी डिझलाचे प्रायस वाडटा. डिझल इतले दीस आमचे 100 रुपयाच्या सकयल आशिल्ले. 3 दिसां फाटल्यान डिझलूय 100 रुपयान आयले. कारण अशें जाता की परत सांगिल्लें आसा की आमी अजुनूय वॅट सिस्टमान आसा. वॅट सिस्टमान मॅक्झिमम कितलो वॅट हाजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. त्यामुळे राजस्थान सारको स्टेट जी आसा ती स्टेट 42% वॅट लायता. महाराष्ट्रांत 40% वॅट आसा आणि आमच्या गोंयांत जवळ जवळ 22% आसा. सो फाल्यां जेन्ना प्रायस 20 पैशान वाडलो
की जवळजवळ तितलोच प्रायस टॅक्सेशनचेर वाडटा. जर आमी जीएसटीन जर आशिल्ले जाल्यार आमच्या मॅक्झिमम 28 पैसे आणि स्लॅब ठरिल्ली आशिल्ली आणि 28 पैसे जर कित्याक आज जर आमी जर आमचो जो प्रायस घेवचे जाय त्या प्रायसान जवळ 70% हो टॅक्स आसा, 60 ते 70% आसा म्हणून. सो तो प्रायस देऊन 28%चेर येतलो आशिल्लो. ताजी मॅक्झिमम स्लॅब जीएसटीची आसा ती 28%. जीएसटी हें खरें ताजें सोल्युशन काय कितें, आनी सोल्युशन जर असलें जायत प्रायस देवपा खातीर जाल्यार स्टेटींग ताजे पासून जें आज मेळपाचें उत्पन्न आसा त्या उत्पन्नाचो कॉम्पेन्सेशन तांकां सेंट्रल गव्हर्नमेंट कशें दिवंक शकतले, हाजेर उत्तर ना. आणि असो हो इन्कम येता त्या बेसिसचेर लोकांनी सगळ्या स्टेटींनी आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचें किंवा आपले जे कितें रिफॉर्म्स आसा, जे कितें वेलफेअर स्किम्स आसा ह्यो सगळ्यो तांणी ऑलरेडी प्लॅन केल्ल्यो आसा. सो पूण हें सगळें करतना सामान्य मनशाच्या बोल्साक चटको बसता आणि तातूंत आपोआप म्हारगाई वाडटा. आतां पावना 2%चेर खंयचोच धंदो करूंक मेळना, खंयचोच धंदो. पूण आमचे आतां कितें जाता, इसेन्शियल सर्वीस म्हणून आमकां ती चालू दवरची पडटा. जनरली अशें जातकूच लोक हडताळ करतात, स्ट्रायक करतात. तसल्यो कांय गोश्टी आमच्या असोसिएशनान किंवा आमच्या फेटर्निटीन करूंक ना. पूण हें समजा हाता भायर गेलें जाल्यार अशें कितें तरी फुडें घडटलें. हें आतां पेट्रोल पंप चलोवप खूबच ताचे खातीर कठीण जाल्लें आसा आनी कित्याक आमकां डेली टँकर हाडपाक पयशे चड घालचे पडटा. इंधनाच्या दिसपट्टी वाडीक लागून सामान्य मनशाच्या बोल्साक कसो खार पडटा तें जोशीन पटोवन दिलें. मार्जीन आनी पर्सेंटेजीचे कोफुसांवूय ताणें विस्कटावन सांगलें. सद्याक पेट्रोल पंपवाल्यां बरोबर वाहन चालक वाद घालतात, आदीं घालताले. पूण पेट्रोल जशें जशें वाडपाक लागलां तसो तसो तांच्या काळजांतलो हुलोप कसो वाडटा आनी तें कशें सैमीक तेंवूय परेश जोशीन योग्य उतरान सांगता. आयकयात ताका. काही लोक जे ल्हान जे रुपयांनी घेतात पळय तांचे बजेट ठरिल्लें आसता. ते 200 रुपयाचे घाल रे, 500 रुपयाचे घाल रे असो भाग करून करतात. पूण एक जालां कितें, पेट्रोल पंपा वयली झगडीं वाडल्या. सगळ्यांक दिसता कितें की पेट्रोल पंपवाल्यान वाडयले म्हणून, आनी तांचो एक जो राग आसता तो सरकारचेर आसूं ऑयल कंपनीचेर आसूं, तो राग ते थंयच जो पेट्रोल घालपी आसा ताजेर काडटा. मागीर तो कितें म्हणटा, कितले म्हारग जाला खबर आसा, हे 2 थेंब सकयल कशे पडले. ते पयलींय पडटाले पूण ते समजा जर सारके आतां पडले जायत तो रोखडोच तो फ्लेअरअप जाता. खुबशी झगडी बिगडी खूब वाडिल्ली आसात. म्हणजे आतां ल्हान गोश्टी आसा आमच्यो. ह्या दिसांनी एक नवो प्रॉब्लेम तयार जाला. पयलीं लोक आपल्या मिटरा कडेन पळयनाशिल्ले. आतां जर केन्ना मिटर फॉल्टी आसता पूण भितर 5 लिटर पेट्रोल घालता, जर मिटर वयर आयलो ना न्ही तो म्हणटा तुवें भितर 5 लिटर घालूंकच ना, तूं पयशे 500 रुपया मारूंक सोदता आनी ताजे वयल्यान झगडी जाता. आज हें अजिबात शक्य ना. कित्याक जें ऑटोमेशन म्हणजे जाल्लें आसा पळय तातूंत दर दिसा 5 लिटर कॅन आमी चॅक करतात. कंपनीक जर ल्हानसो जरी कोणें जर फकाणां करपाचो प्रयत्न केलो कमी करपा खातीर जाल्यार कंपनीक ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन मेळटा. तें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की असले कांय खंयच्याच पंपाचेर जावपाची अजिबात शक्यता ना. हें पयलीं घडटालें, लोकांक तकलेन तो हें आसा की पेट्रोल पंपाचेर अशें घडटालें म्हणून. पूण तें आतां जायना आनी हातूंत पेट्रोल पंपाक कसलोच फायदो ना. ह्या उलट आमकां हाजेर नुकसान आसा. हांवें परत सांगिल्लें आसा की आमचें मार्जीन जो आसा तो ऑगस्ट 17 ठरयल्लो. ताजे मागीर आमच्या मार्जिनान वाड जावंक ना. आमचो मार्जीन फिक्स मार्जीन जरी जालो जायत जाल्यार पर्संटेज आमची जी आसा पळय ती कमी जायत वता. म्हणजे जेन्ना आमचो फिक्स मार्जीन केल्लो तेन्ना आमकां 4% कमिशन मेळटालें. पूण आतां तेन्ना जो प्रायस जो आशिल्लो पळय तो 70 रुपया समजा आसा, आतां तो 110 रुपया जालो, 105 रुपया जालो. 105 रुपया प्रायस जर पावलो, काल 105चेर पावलो पणजेन पेट्रोल. 105 रुपया जर जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका मेळिल्लें जें कमिशन आसा ते थंय तितलेंच उरिल्ल्यान पर्संटेज वायज जर ते चॅक करूंक पळयत जाल्यार ते आतां जवळ 2%चेर पावला. आतां म्हारगाय भत्तो वाडयलो म्हणजे लोकां कडेन दिल्ले पयशे आसात ते परत सर्क्युलेशन हाडपा खातीर लोकांनी ते सेव करचे न्ही, ते खर्चाक लागचे. त्यामुळे परत प्रायसीस वाडत वतात आनी ते पयशे परत सर्क्युलेशनान येता. हो एक म्हारगाय कंट्रोलान दवरपाचो एक उपाय असो म्हणून सरकार करता. पूण ते तशें एक्झॅक्ट तशी गोश्ट घडना हें आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो राज्यपाल वेगवेगळ्या वाठारांनी वचून भेटी दिवपाक लागला. आयज ताणें वास्को चिखलेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिवन साधन सुविधांची पळोवणी केली. सध्या गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय वृद्धा आश्रमा सारकिल्ल्या सुवातांनी वचून तांची वासपूस करपाक लागला. शेनवारा ताणें वास्को चिखले वाठारांत उपजिल्लो हॉस्पिटलाक भेट दिली. त्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. आयकुया ताका. Visiting these orphanages is a part of my tour program in connection with the aid of Raj Bhavan to needy institutions like old age home, children's home, orphanage. And I am visiting the hospitals also. In my second schedule, after 1 year, I am thinking to aid to patients more. Hence I am visiting all the hospitals also. Here all systems are there, very good service they are rendering. And in my state, Kerala and other states, for dialysis, they are charging. Suppose a person is coming under that category dialysis, they will have to 2 times or 3 times in a week, they will have to go for a dialysis. Charge levied in various prices, according to my information, it may 1,000. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. म्हजो इश्ट स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान गोंयच्या उदरगतीची दारां उक्ती केली. उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उदरगतीक प्रोत्साहन दिलें. आयज गोंय नव्या आत्मविश्वासान मुखार पावलां मारीत आसा. ह्याच टीम स्पिरिटाचो परिणाम म्हटल्यार स्वयंपूर्ण गोंय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. वास्को नगरपालिकेत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ही कार्यावळ घडोवन हाडली. हे कार्यावळी शारी उदरगत मंत्री मिलिंद नाईक, मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर कासकर, वास्को भाजपाचो अध्यक्ष दीपक नाईक आणि मुरगांवचो नगरसेवक हजर असले. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आयज पंतप्रधान मोदींचे आमच्या गोंयकारां कडेन इंटरॅक्शन हो सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न आसलो. आणि जवळजवळ म्हाका दिसता 7 ग्रुपा कडेन आनी 1 मनशां कडेन 36 जाणां कडेन तेंचें इंटरॅक्शन जालें. 3 ग्रूप आनी 7 मनशां कडेन इंटरॅक्शन जालें. डिफरंट फिल्डान ह्या गोंयान सरकाराच्या मदतीन तेंच्यांनी खंयचे फॅसिलिटीज घेतला तेचेर उलोवप जालें. आनी तांकां पंतप्रधान मोदीं कडेन इंटरॅक्शन अशें हें आयडिया म्हणजे. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ऑक्टोबराक नैऋत्य मान्सूनान गोंयांतल्यान पुरायेन माघार घेतल्या अशें हवामान खात्यान सांगलें. अशें आसले तरी 23 आनी 24 तारखेक उत्तर आनी दक्षिण गोंयान कांय सुवातांनी वीज पडून वादळी पावस पडटलो. फुडल्या 3 दिसां खातीर मात हवामान खात्यान कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. 23 ऑक्टोबराक नैऋत्य मॉन्सून ईशान्य भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पुराय उत्तर बंगालाचे उपदर्यादेग आनी गोंय, आंध्र प्रदेशाचो थोडो भाग, तेलंगणाचो उरिल्लो भाग, कर्नाटक आनी मध्य अरबी दर्याच्या आनीक कांय वाठारांतल्यान फाटीं सरला. नैऋत्य मॉन्सून 26 ऑक्टोबरा मेरेन पुराय देशांतल्यान फुजो करपाची शक्यताय आसा. तेच बराबर ईशान्य मॉन्सूमी पावसाचो वेगय आग्नेय द्वीपकल्पी भारतांत 26 ऑक्टोबरा सावन सुरू जावपाची शक्यता आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. सगळ्यांचीच मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.